पडली कितें आनी बार्जेक एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. सो अशे तरेन इन्सिडंट तुमच्या रस्त्यार जावपाक शकता. सो कशें पळयता तुमकां? जावची म्हणजे ती हांगा टॉल्टो फेरी म्हाका तेजे बद्दल अजून आयडिया ना. आतां हांव थंयच वचपाक भायर सरला. दुसरा विषय म्हणटा पळय ह्या दिसांनी तो ट्रॅफिक पळय देखून खूब जॅम जाला. सोडली मरे आमी, क्लियर केली. क्लियर केलें तुमी हय. सो आतां फुडें देखून कितलो टायम लागतलो दिसा वयल्याक? डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट जातलो. डिसेंबर डिसेंबर पर्यंत ब्रिज कंप्लीट जातलो, ओव्हर ब्रिज. सो आतां ट्रॅफिक सारकें सुरळीत आहा. आमी सकाळी 7 ते 10 पर्यंत चालू दवरल्या. इवन आमी मातशें सकाळ फुडें बेगीन कोणा येवपाक वचपाकय जर बशी बिशी भुरग्यांक लागून आमी बेगीन सुरू दवरल्या. म्हणजे 7 ओपन करता, 10 सव्वा 10 बंद करता, परत 5 ओपन करता, रातच्या 9 बंद करता. आतां सारकें ट्रॅफिक सुरळीत चलता. ह्या दिसांनी रिशफलाची खूब चर्चा ते जाली. बाबा म्हाका कांयच आयडिया ना. ते आमचे मुख्यमंत्री जाणा आनी पार्टी अध्यक्षाक खबर आहा. सगळ्याक म्हणटा बाबा रे हांव सामको हॅपी आहा. आमचो सामको मुख्यमंत्री म्हाका गरजच ना. मुख्यमंत्र्या बरोबर सातत्यान आनी फूल सपोर्ट आहा. आमचो सरकार बरो सामको वेवस्थीत चलता, काय ना. थोडे जाण म्हणटा दिल्यार एक्सेप्ट करतले, तुका दिल्यार तूं एक्सेप्ट करतले. हांव नेवा आमदार आहा बाबा. म्हाका शिकूंक आनी भरपूर टायम वयतलो. हांव मागीर सीएम आतां काय ना, फुडें पळयात. थोडे नवे आमदार मुखार लायनीन आसा. म्हाका कांयच आयडिया ना. हांव सामको हॅपी आहा. हांव म्हाजो मुख्यमंत्र्यान जी पळय कितें म्हाका सांगलेलें आसा त्या प्रमाणे हांव जें कितें म्हाका काम पळय दिता तें हांव करीत आसा. म्हाका तसली मुख्य म्हणजे मंत्री पदाची बी म्हाका कसलीच आशा ना. तूं हॅपी आहा जाल्यार दुसरे ते नवे आमदार कित्याक हॅपी ना? ते तेंच जाणा, म्हाका खबर ना बाबा. ते तांकां विचारा मरे. तुजे कलीग न्हू ते? आसूं कलीग आसूं, प्रत्येकाच्या मनांतलें कोण कितें जाणा. आपल्याच्या भशेन हांव सारको हॅपी आहा. म्हाजो सामको मुख्यमंत्र्याक सातत्याने हांव सपोर्ट करता. तो म्हाज्या मतदारसंघाचो विकास चालूच आहा. म्हाका कसलीच आनी अपेक्षा ना. थोडे फकत मंत्री पदाची अपेक्षा केल्या. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.